सुरुवातीचे गीत A24. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, वर्साच्या वर्सा पवित्र सभा हो दीस पाळटा. एका खेरीत बोरवाशाचो हो समारोह. बोरवासो कोणाचेर? जेजूचेर आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचेर. कित्याक जेजू आमचे पासत मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. आमी सगळीं यात्रेकारां. आमी ह्या संवसारांत जिवी आसाव तीं आनी मरून गेल्यांत तीं सगळीं सर्गीची यात्रा करता. देखून आमी जिवी आसा तीं आमच्या सोमेस्त मेलोल्या भावार्थ्यांचो उगडास करून आमच्या सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणांत तांकां वांटो फावो जावंक मागता. कित्याक आमी सगळीं सोम्याचीं जावन आसात. तर आमी जिवी आसात तीं एक दीस मरतल्यांव म्हूण उगडास दवरून ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमचो बोरवासो सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाचेर जिवो करुया आनी सगळ्या आमच्या मेलेल्या भावा भयणींची आत्म्या पासत मागुया. कालच्या दिसा जैतिमोन पवित्र सभेचो भाग साता भक्तांची परब आमी समोरबली. आयज आमी समेस्त मेल्ल्या भावा भयणींचो उगडास करता. हो परगो तरेंतल्या आत्म्याचो आजून ताचें तारण जावंक ना. ह्या खातीर आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या मेल्ल्या खातीर मागूंक आमी एकठांय जाल्या. तर ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी जिवो करुया. जशें आमकां सुरवातेक सांगलां, आमचो भावार्थ जेजूचेर आनी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर. आनी होच भावार्थ आमकां बोरवासो दिता. आमी एका दिसा जिवोन जातल्यो. कसल्याच भावार्थान बोरवाश्यान जेल्ली आमची भाव भयणां हांगासर सिमित्रेन पुल्लेलीं आसा. ताची कूड घोडी मातयेक लायल्या, ताचो ओत्मो जोडटेक गेला. आजून ताची जोडटी जावंक ना जाल्यार के भाशेन हे मिसाचे बेठे वरवीं जेजूच्या यज्ञा वरवीं फारीकपणा वरवीं ताका तारण मेळूंक खतखत्यान मागुया. आमी सोम्याची. आमचे जिवीत ताच्या हातान आसा आनी आमचे मरणूय ताचे सोवे आसा. हे आमी जाणा जावन आमचे जिवीत सोम्या सारके जावंक ना.
आमकां बोगोस सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. आमी सोम्याची आमच्या पदका वरवीं इबडलेल्या जिवीत जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ते परतून मेळ्ळा. पूण आमी सोर्गींच्या शिगोनी जिवंक चुकल्यात. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमी सोम्याची तुजे आनी म्हज्या मोगा पासत सोम्या जेजून कोश्ट मरण सोंसले. पूण आमच्या जिवितांत आयलोले कोश्टा दुखा आनी मरणा वेळार आमी निराशी जाल्या. भावार्थान आनी मोगान आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सगळ्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींचो उगडास करुया. मेल्ल्यांचो उगडास करप म्हटल्यार आमच्या पुर्वजांचो आमी उगडास करता. जाणें आमकां भावार्थ दिलो आनी आमकां भावार्थान वाडयली आनी ह्याच भावार्थान तेंची येयली. तर ह्याच भावार्थाचो इनाम सासणाचें सूख सर्गीचें राज ताका फावो जावंक खतखत्यान मागुया. ओ मोर देवा आमच्या बापा, दोयीन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवोन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बोळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवण करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बोरवासो ओदीक धीर कोर. आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. जानवायेच्या पुस्तकावेले वाचो. प्रामाणीक मनशांचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोन्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार साणून प्रामाणीक मनशां गेली ते एक नोश्ट दिसले आनी तांचे मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी सजमली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमर जिविताच्या बोरवाशान बोरल्यांत तांची काळजा. थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवता म्हूण ताका पळून आयले. भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचे ओरपण कशीं तांकां मानून घेतली. ताचेर पातयेतात ती हें सोद समजतली. ताका विस्वाशी ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कृपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कापना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता. ही एकूच म्हजी आशा.
सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिखाण सर्वेस्पराची घटसाण चाखून बगूंक ताच्या मंदिराचे दोले रावून रावता जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता ताचेर मुखामोल सोदीत राव तुजेर मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा तुजेर मुखामोल लिपो नाका तुज्या चाकराक रागान बरो घालूं नाका जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर ती राव खालीच गोड धर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरोयलेलें चिठ्ठी वाचो भावा भयणीनो आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेताव आनी मरून वेताव जाल्यार सोम्या पासत मरताव म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत म्हणजे मेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यायसोना मुखार उबी रावतली कित्याक अशें बरयलेलें आसा सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या जिवाच्या सगळीं म्हाका दिमी म्हणटली आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो म्हणटोच आमचे भितरल्या जोन एकल्यान आप आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो देवाचें उतर हें उद्गाराक उबी रावया Soy, 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 soy सर्वेस्परा Soy, 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 soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो Soy, 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 soy सर्वेस्परा Soy, 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 soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक वपार सांगली आपल्यो दिवल्यो घेवन नेवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचे राज तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें नेवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो चेबूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो पूण मदयानीर बोबाड आयकूंक आयलो पळयात न्हवरो पावत येता ताका स्वागत दिवंक भायर सरात तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो
आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालोतात. पूण शाणांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकांय पावोशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येता म्हणसर न्हवरो पावलो आनी तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. प्रेमेच्या भावा म्हणीनो, आयज आमी सोमेस मेल्ल्या आमच्या भावा भयणीचो आमी उगडास करता आनी तांचे खातीर मागूंक आमी आयल्या. आनी तांचे खातीर आमी आयच्या दिसा उगडास करून मागता जाल्यार आमचो भावार्थ बोरवासो आमी जिवो करता. ह्याच भावार्थांनी आमची भाव भयण जियेली जेजूचेर भावार्थ धरून बोरवासो धरून सासणाचें जिवीत आसा म्हूण आनी हेच भाशेन ती हेच जिवीत जियेल्या उपरांत मरून गेली. तर आमकां एक धावे कोत्ता आयचे हिंगासर शिमित्रेन आमी आसा, हांगासर आमी हे पळयता सगळे फोंड आनी हांगासर आमकां दाखयता आमकां सगल्यांक मरण आसा. आयज ना फाल्यां एक दीस आमी मरतले. देखून हे सोत आमकां थावे करता. आमचो शेवट जातलो अशें आमकां हांगासर हे शिमित्रेन रावून आमच्यान अनुभव येता. आमकां सगल्यांक मरण आसतलेंच, शेवट आसतलोच आनी आमचो शेवट हे संवसारीक पयण आमचे सोंपतले. पूण आमचे पयण म्हणटा ते आमी सगळीं वाटसूर आमची संवसारीक जिविताची वाट आमी चलता. आमी यात्रेकारां. देखूनच पवित्र सभा 3 भागांनी वांटलेली आसा. पवित्र सभा स्वर्गार पावल्ली आमची भाव भयणां 7 वक्त जैती म्हूण जाल्ली भाव भयणां. ताका जैत मेळ्ळा, ताका मुकुट मेळ्ळा. आनी आमी सगळीं वाटसूर आनी वाटसुरी जिवीत आमी चलता आसतना भावार्थान आमी जिवंक, शाणेपणान आमी जिवंक, चतूर आमी रावूंक, जागृत रावूंक आमकां आयचो सेवादर मुस्कायता. आनी आमची भाव भयणां मरून गेल्ली आसात, ताचे खातीर तांच्यान मागूंक जायना, ताचे खातीर विनोटी करूंक आमकां हांगासर आमी एकठांय जाल्या. हो भावार्थ बोरवासो आमकां फटयना. जेजू जिवोन जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ रिकामो, जाल्यार आमचो भावार्थ पोलको अशें बागेवन पावलो आमकां उगडास करता. देखून आमचो भावार्थ आमकां फटयना, आमचो बोरवासो आमकां फटयना म्हूण आयची वाचपां आमचो भावार्थ ओदीक बोरवाशान भरूंक आनी स्वतोसानी समोरमणी करूंक आयच्या दिसा आमकां एकठांय करता. आमी जाणा ल्हान भुरगीं, तांकां मरणाचें कांयच सजमना. एक दीस शेपाय मेल्लो आनी ह्या भुरग्याक कितें सांगतली शेपाय मेला म्हणून. तो मेलो, ताका आतां आमी शिमित्रेन पुरतल्या आनी हे भाशेन तो आतां स्वर्गार गेलो अशें एके भाशेन सांगलें. तो स्वर्गार गेलो आनी जेन्ना एक ग्रॅन्डमा ह्या ल्हान भुरग्याक सदांकाळ इस्कोलाक पावयताली, मत्ताली आनी सदांच ताका उगडास करताली. कोण भाशेन ह्या भुरग्याक आमी शेपाय शेमाय आसतना सगळीं कांय बरी भाशेन कुशाल आसलीं
कुशाल आमी जियेताली, एकवटान आमी जियेताली ह्या संवसारांत म्हूण सांगताली. आनी जेन्ना एक दीस ती ह्या भुरग्याक इस्कॉलाक व्हरूंक पावंक ना, दुसऱ्या दीस कोणें त्या भुरग्याक इस्कॉलाक व्हेलें. आनी तेन्ना त्या उपरांत आवय ही ग्रँडमा पावोवंक वेताली भुरग्याक, तेन्ना तें विचारता, तूं कालच्या दिसा खंय गेल्ली? आनी ती सांगता, हांव शिमित्रेन गेल्ली पापा खातीर मागूंक, पापाक मेळूंक गेल्ली. आनी तेन्ना हो भुरगो विचारता, शिमित्रेन स्वर्ग आसा? शिमित्रेन स्वर्ग आसा? म्हणजे पापा थंय आसा, अजुनूय शिमित्रेन आसा? अशें विचारता. ह्या भुरग्याचो सादो भावार्थ, ताका हो सादो भावार्थ त्या भुरग्याचो आमी पळयता. आनी ह्या साद्या भावार्थान हे भुरगे एके भाशेन सोत मानता स्वर्ग हांगाचोच आसा, ह्या संवसारान आसा. तर हे भाशेन ह्या भुरग्याचो भावार्थ आमी आपणावंक गरज. तशेंच जेन्ना बागीवंत आगोस्तीन आनी बागीवंत मोनिका बागीवंत आगोस्तिना खातीर मागणें करताली, तो वाडेस जाल्लो वायट रस्त्यार पावतालो देखून ती दिसा दिसपटी ताच्या पुता खातीर मागताली. आनी ताच्या मागण्या वरवीं हो पूत तिचो पाद्री जावंक पावलो, बागीवंत जावंक पावलो. आनी होच तो आपल्या आवय ताका सांगताली, पुता म्हज्या, हांव मेल्या उपरांत म्हाका खंय पोर, पूण आल्तारार तूं चडटाय तेन्ना म्हजो उगडास कर, म्हजे खातीर माग. तर आयज आमी हेंच करूंक हांगासर आयल्या, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो उगडास करून तांचे खातीर आमी मागूंक आयल्या, तांचे खातीर आमी विनोती करूंक आयल्या. मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक व्हडल्यांतलें व्हड मागणें, फारीकपणाचो येवन, वाखाणणेचो येवन देवा बापाक आमी भेटोवंक आयल्या. सगल्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो आयज एकाच दिसा आमी उगडास करून तांचे खातीर आमी मागता. तर तांकां सासणाचें सूख, तांकां देवाक रूप पळोवंक व्हर म्हूण आमी मागूंक आयल्या. तर आयचो सेवादोर आमकां कितें सांगता? पयलें वाचप आमकां सांगता, प्रमाणीक मनशाची काळजां, कितलेय कोस दोग सोंसल्यारूय अमर जिविताच्या बोरवाशान भरल्यात. देखून प्रमाणीकपणाच्या वतमे देवाच्या हातान आसा मनशांची. ते देंवचाराच्या हातान ना, न्हय म्हूण कास्तीच्या फर्मोणान सांपडलेले ना. पूण जे कोणी पातकाक लागून कास्तीक सांपडलेले आसात, तांचो आयज आमी उगडास करून तांचे खातीर आमी मागूंक आयल्या. तर ह्याच भावार्थान, ह्याच बोरवाशान जो आमकां पुर्वजांनी दिल्लो, होच भावार्थ बोरवासो आयच्या दिसा आमी जिवो करून तांचे खातीर आमी मागूंक आयल्या. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुमयाची, जियेता जाल्यार सुमया खातीर जियेता, मरता जाल्यार सुमया खातीर मरता. तर आमी क्रिस्ताची, देखून क्रिस्त आमकां ताचेर भावार्थ धरून, ताच्या पुरळ जिवणपणाचेर विस्वास धरून, बोरवासो धरून आमी जियेल्या, आमी एका दिसा पुरळ जिवन जातल्या म्हूण तेर भावार्थान बोरवाशान आमचें जिवीत जिवंक आमकां उस्कायता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान 10 आंकवारीची आमी खबर आयकल्या. कोण भाशेन ह्यो 10 आंकवारी जेजूक नेवऱ्याक येवकार दिवंक तयार रावता. 5 पिसाट 5 शाणो. पिसाटांनी आपल्या बरोबर तेल व्हेलें ना, शाण्यांनी बरोबर तेल व्हेलें. पालवता तेन्ना तेल ताका बऱ्याक पडलें. तर देखून हे भाशेन आमी पळयता, शाण्यो आसल्यो त्यो भितर सरल्यो, दार बंद जालें. पिसाट आसल्यो त्यो सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पावंक ना. हांव तुमकां वळखच ना, दार धांपलें. तर प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो आयचो सेवादोर आमकां
पालोलली दिवली न्हय बोगोर जोळटी दिवली दिवंक आपयता. आमी उजवाडान चलूंक उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमची पेटलेली दिवली सदांच जोळटी सांबाळूंक आमकां आपयता. जेजू म्हणटालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ती काळोखान चलची नात पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. जेजू ती उजवाडीत दिवली तर हे दिवले सारके जोळटे दिवे आमी जावंक वावरुया. ह्या संवसारान जियेत आसतना उजवाडाची भुरगीं कशी आमी जिवोवया. काळोख पयस करुया, पातोक पयस करुया आनी हे भाशेन उजवाडाची मनशां कशी जिवंक ह्या संवसारान आमची तवशीत जावं दी. दुसरे सुवातेर पिसाक मनशांनूय बोगोर शाणी जावंक वावरुया. आनी शाणी जावप म्हटल्यार जशें ताणें आपले बरोबर तेलूय व्हेलें. जायते फावट घडये आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना पिशांक कशीं जियेता. संवसाराची यात्रा करतना संवसारी आशेक भुलत दान दौलत पुंजायता, दुसऱ्यांक नागयता फटयता आनी हे भाशेन आमचो शेवट कितें काय मागीर. जशें पळय त्या लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां ओपार मेवता, रे पिशा आयज रातीन तुजो आत्मो तुजे कडचो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलें तें कोणाक. तर ह्या संवसारान जियेत आसतना शाणी मनशां कशीं जिवुया. सर्गेची तत्वांची खबर सांगून आमकां ताणें सर्गेच्या सुखाक तयार केली. त्या शाण्यांक वारे भाशेन शाणी मनशां कशीं जिवुया. संवसारी आशा सोडून सर्गेच्या तत्वांचेर आमचें ध्यान मन दवरून आमची काळजां मनां ह्या संवसारांतूच जियेतना शाणेपणान आमची तयारी करूंक आमकां केरीत भाशेन वायचो सेवादोर शाणेपणान जिवंक आपयता. तिसरे सुवातेर आमच्या मरणाक जागृत आनी तयार रावुया. खंयच्या वेळार केन्ना आमचेर मरण येतलें, केन्ना आमचेर मरणाक सांपडटले आमी नोको. जशें म्हटलेलें आसा, चोर केन्ना येतलो तो दोनी जाणां आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो, आपलें घर फोडून चोरूंक नागूंक दिवचो नासलो. तशेंच मरण चोरा भाशेन येता. आमी तयार रावंक जागृत रावंक आमकां आपयता. तर हे भाशेन जागृत तयार आमी रावुया आनी जागृतायेन आमचें पयण करुया, आमची यात्रा करुया. आनी हीच ती जागृताय म्हटल्यार सगळ्या वायटाचेर सगळ्या विघ्नाचेर जैत करूंक. मरणाक सांपडटले पूण जागृत रावुया. जागृतायेन मरणाक फुडो करुया आनी जागृत रावतीत आनी जागृत मेळटीत ती चाकरां सुभागी बागी. तर पेटलेली दिवली आमी जावुया, जाणवायेन आमी जिवुया, जागृतायेन ह्या संवसारान आमची यात्रा करुया. आनी हे तरेन सासणाचें जिवीत आसा, सासणाचें घर स्वर्गार आसा, सासणाचें देवाक भोगूंक आमी वचूंक जाय हो आमचो शेवट म्हूण आमच्या मनांत धरुया. शेवट येतलोच पूण ह्या शेवटाक तयार जावुया. उबी रावुया आनी आमची मागणी आमच्यो गरजो अदीक करून मेल्ल्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागूंक आमी आयल्या. ही मागणी बापा मुखार दवरुया. प्रमाणीक मनशाच्या आत्मे देवाच्या हातांत आसा. आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेर प्रमाणीकपणाच्या मार्गार चलूंक आनी तांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात म्हूण ही जाणवाय
सगळ्या भावात्यांक दिवंक तांकां देवाची जाणवाय आनी आशिर्वाद फावो जावंक बाबा लागीं मागुया. असल्यो त्यो तांचे बरोबर लग्नाच्या वसऱ्यांत भितर गेल्यो. आमी ह्या संवसारांत जियेताना शाणी मनशां जावन मोगाचें आनी सेवे साकरेचें जिवीत जिवन आमच्या मरणाक आमी सदांच तयार आसूंक बाबा लागीं मागुया. आमच्या मेल्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर मागताना ह्या वर्सा मरून गेल्यान आनी तशेंच कोविड-19 हे पिडेक लागून मरून गेल्यान तांचोय विडास करुया. तशेंच जांचे खातीर मागतलो कोण ना तांकां सगळ्यांक सोम्या सोवे सासणीक जिवीत मेळूंक बाबा लागीं मागुया. आम्ही यात्रेकारां ही संवसारी यात्रा करताना सोम्याच्या पावलांनी चलून आमचे सर्गीचे यात्रेची आमी तयारी करूंक आमकां सगळ्यांक बाबाचो आदार मागुया. आमची खालती मागणी आणि विनवणी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणां खातीर तुजे मुखार आमी दवरल्या. जावं कोवीड पिडा जावन जायती भाव भयणां मरून गेल्या, जावं दोन खांब जावन मरून गेल्या, जावं हारिकेन जावन मेल्ली आसात, जावं गैर जावन मेल्ली आसात. चिंचा तरेचे असले ट्रेजेडीज आमी पळयता. गुजरातान पूल म्हणून जायतीं जाणां दर्यान बुडून मेल्लीं आसात. तर सगळ्या मेल्ल्यांचो आयच्या दिसा आमी उडास करता. तांकां तुज्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दी आनी सासणाचें सूख फावो कर आनी देवाक रूप पळोवंक ताका व्हर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Returning git C16. Dom
म्हज्या भावा म्हणीनय म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर बलिदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. हो कोणवड्या बापा, आमचे पासो जेजो कुसार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो, ह्या आपले ओगोणीत मोगाचें समर्पण तो आतां इबेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी तुका ताका भोक्तीन एकवटटा आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक ताच्या वैभवांत दोयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताणें मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षां करपाक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बोरमासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सरोना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराट मोडून वेता आनी स्वर्गांत सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दोलपारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. आवाळताचो गोठ परगटुया. Sumelo, ci soci mozzala.
Elo, Gesù ci consala, Gesù नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरीकर आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणाची काकूत कर. जी सगळीं आमची मेल्ली भाव भयणां ह्या शिमित्रेन पुल्लेली आसात, ताची कूड पुल्ल्या, ताचो आत्मो जट्टेक गेल्लो आसा. ताची जट्टी जातेली क्रमां प्रमाणे, तांच्या कोरण्या प्रमाणे तर तांचेर तुजी काकुतीची नदर घाल म्हूण आमी मागता. ताची दया कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारे देवाची माई सांगाती बागेवन तोरमदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोन्नर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. ह्या संवसारांत आसतना हे मेल्ल्या आमच्या भावा भयणीचो मोग मोयपास आमी चाखला, अनुभवला. तांचें बरेपण आमकां फावो जाल्ल्या खातीर तांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना, तशेंच ताका तांचे खातीर आमी मागता आसतना कसलेय पातकाचे कोत, कसलेय पातकाचे कास्त उरल्या जाल्यार बेगीच ह्या मिसाचे बेठे वरवीं, ह्या फारीकपणाच्या योजना वरवीं, ह्या वाखाणणेच्या योजना वरवीं ताका सगळ्या पातकांतली नितळ कर आनी ताका वैभवांत घे म्हूण तालतिकायेन आनी खतखत्यान जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काडलेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर बागांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
असतो जेजो पुनर्जीवन जावन नव्या जिविताची खात्री आनी बोरवासो आमकां दिलो ह्याच ताच्या जेवणांत माटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण त्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमियाचे गीत D40.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोर ओमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दुसरे मीस 8 वरांचेर इगोर्जेन तिसरे मीस 9 वाजता. खेरीत आमचे 3 वास ज्यो ह्या आमच्या युथाक ताणें आयचो सावंड सिस्टम हांगासर घातला आनी आदार केल्ल्या खातीर ताचे आमी आभारी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Case 7.